आयपीबीचे बसकेचो प्रुडंटान एक्सपोजे केल्लो. हातरून आनी स्ट्रेचराचेर आशिल्लो आयपीबीचो दुयेंत चेअरमॅन मुख्यमंत्री पर्रीकारान आयपीबीच्या बसकेक नेमकी कशी एड्रेस केली हो मूळ प्रस्न. ताचेर आयपीबीचो बोर्डावेलो एकलोय कांयच उलोवंक तयार ना. मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर उलयला म्हणनात आनी नाय म्हणनात. काँग्रेसीन हो इशू उखल्लो आनी थेट परवरे आयपीबीच्या ऑफिसाचेर धडक मारली. प्रकार घडिल्लो तो असो. Which minister was present for that board meeting? आणि बाकीचे कोण? Who was present? Which minister was present? Minister, it was IT minister was present. Who? IT. Only IT. Only IT. And how many officers were there? आता आयपीबी काँग्रेसीच्या घेरावा आड पुलिशेंत पावल्या. बेकायदेशीर जमाव करून ऑफिसात घुसले आनी मान्यताय नासतना काँग्रेसवाले ऑफिसात येवन ड्युटेक आडखळ केलो म्हूण तांणी कागाळ केल्या. पर्रीकाराच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर काँग्रेसीक जाप दिवची सोडून आयपीबीन प्रकरण व्हेलें पुलिशे मेरेन. आयपीबीची बसका आनी एक्सपोजे जावन आठवडो जालो. बोर्डाची अजून पर्रीकाराच्या हजेरेक मिडियाक जाप येना. चेअरमॅन पर्रीकार बसकेचे मिनिट्सांचेर सय करतकीच तोंड उगडटले म्हूण सांगून दीस दुखलप चल्ला. आतां पर्रीकाराक सय मारूंक कितले दीस हो आनीक एक इशू. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.